ह्या ब्रिजाचे ओपन जाले उपरांत आता जो पणजेन भितर येवपाक आनी भायर सरपा खातीर जे ओल्ड रोड्स जाल्ले ते काही चेंजीस जातले, काही वन वेज जातल्यो. पणजेन जो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जातलो ह्या थर्ड मांडवी ब्रिजा उपरांत आता तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो असो दिसता. आयज आमी हो जनते खातीर आनी लोकांच्या ट्रान्सपोर्टा खातीर हो उक्त केल्लो आसा. सारकें बरें दिसता. मनोहर पर्रीकरान 4.5 वर्सां पयलीं हेजे बुनयादी फातर घालून आयज खरीच ह्या पुलाची गरज आसा. 2020 म्हटल्यार हे सगळे नॅशनल हायवेचे गोंयचें काम कंप्लीट जातलें. ट्रॅफिक अरेंजमेंट जो KTC भागान आसा तो आमी नवो नोटिफाय केला. म्हणजे आतां जे पूल आसात ते दोनूय पूल वन वे जातले. एक पूल पर्वरी वचपाक आनी एक पूल पर्वरीच्यान पणजे येवपाक आसतलो. तशेंच KTCचे आंबेडकर उद्यान जे आसा आमचें थंय बी टोटल वन वे रस्ते जातले आनी एका डायरेक्शनान हे सगळे ट्रॅफिक घुवन खंयच ट्रॅफिक इंटरसेक्ट जावचें ना अशी खबरदारी घेवन नवो ट्रॅफिक अरेंजमेंट जाला. म्हाका दिसता स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आनी एक्सिडंट फ्लो ऑफ ट्रॅफिक असो एक 2 मुद्दे घेवन हो नवो ट्रॅफिक अरेंजमेंट चालू केला, नोटिफाय जाला आनी ताची अंमलबजावणी फेज वायज जातली. म्हणजे आयज आमी मांडवीचो अटल सेतू हो उक्तो केला ट्रॅफिकाक लागून.